नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. गिरी हायवेर चलत वचपी एकल्याक बसीन मुखिल्ल्यान आगताक सोंपलो. बस खंय पणजे सावन म्हापसा वाटेन वताली. राती एक्सिडंट. परवरे पुलिसांनी पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू केला. ब्रेस्ताराक क्रेन आनी टू व्हिलरीच्या एक्सिडंटात एकलो गेल्लो. 2 दीस जाले. बेरेस्तार आणि शुक्रार असे 2 दीस जाले. परवरी नॅशनल हायवे 66 हा गिरी ते सुकूर ह्या दरम्यान 2 दीस जाले. 2 फॅटल एक्सिडंट जावन 2 जाण काबार जाले. आयज शुक्रार म्हणजे 8 सुमार एक फॅटल एक्सिडंट जालो जो परवरी पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन येता. सुकूर हांगासर जो एक मनीस चलान वयतालो रोड क्रॉस करतालो ताका पणजेच्यान म्हापशा येवपी पॅसेंजर बसीचो धक्को बसलो आनी तातूंत तो पडलो आनी तातूंत गंभीर ते जखमी जाल्लो आनी त्या उपरांत ताका थंयसरूच मरण येयलें. मागीर परवरी पुलीस येयले. पुलिसांनी पंचनामो केलो आनी ती बॉडी थंयसरल्यान शिफ्ट करून फुडल्या शवचिकित्से खातीर धाडल्या. तो अशें बेरेस्तार दीस सांज वेळारूय असोच एक टू व्हिलरीक जी फ्लायओव्हराचें काम करता तिच्यो कामांनी घेवन येवपाची ट्रॉली आसली पळय ताणें तेचो धक्को बसून एक तरूण असोच सोंपलेलो. गेले कंटिन्यू 2 दीस जाले हे एक्सिडंट जायत आसा. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें परवरी पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर परवरच्यान शामसुंदर पडटे. फाटली 10 वर्सां गोंय प्रवेशाक बंदी घाल्ले श्रीराम सेनेचे मुखेली प्रमोद मुतालिक गोंयांत. मुतालिकान भारत माता की जय संघाचे संस्थापक संचालक सुभाष वेलिंगकराची पणजे भेट घेतली. ह्या वेळार बजरंग दलाचे नितीन फळदेसाय, आनंद गुरव, संजय नाईक, श्री परशुराम गोमंतक सेनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र वेलिंगकार हाजीर आशिल्ले. आज कन्नडिगाचो कर्नाटक बंदाचो उलो. कांय दिसा फाटीं महाराष्ट्रात कर्नाटकाचे एसटी ड्रायव्हराचेर जाल्ल्या हल्ल्या आड आज संप म्हूण कळटा. गोंयच्यान बेळगांव हुबळी रुटार चलपी कदंबा आज बंद दवरल्यात. कारवार वाटेंच्यो बसी चालू आसात. कदंबाचो डिव्हिजनल ट्राफिक अधिकारी रॉकी लुइजाची म्हायती. कर्नाटकात कदंबा बंदाचो उलो. त्या फाटभुंयेर गोंयच्यान बेळगांव हुबळी वचपी 13 कदंबा बसी बंद दवरल्यात. कारवार वाटेन वचपी 22 कदंबा खंय सुरू उरतले. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या नजरेन कदंबा बंद दवरिल्ल्याचे कदंबा डिव्हिजनल ट्राफिक अधिकारी रॉकी लुइजाची म्हायती. एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ने आम्ही कारवार येथे आमचे बेळगाव आणि हुबळी ही साइड पळय आसा न्ही थंय आमी ऑपरेट करूना गाडयो. पूण कारवार सायडीक आमची फुल फ्लेज चालू आसा. कित्याक सेफ्टी ऑफ द ट्रॅव्हलिंग पॅसेंजर्स अँड क्रू हे मोतीन धरून आमी ते बंद दवरल्या. आता हो सेक्टर पळय आसा न्ही बेळगाव ते सायडीचो थंय अराउंड 13 गाडी चलता आमच्यो. ओके. आणि कारवार ते सायडीक अराउंड 22 बी ना एसी बसी त्यो बेळगाव बी वचना. फक्त कारवार पर्यंत वता. ओके. थंय सायडीक आमच्यो एक 6 गाडी बी वता एसी. हय बेंगलोर आसा ते आमी ऑपरेट करतले. ते आमची लेट नाईट सर्व्हिस न्ही त्यो एसी आसा पूण त्यो चालू आसतल्यो. कालूय बी धाडल्या आयजूय धाडटले. सो इवन गुलबर्गा पळय आसा ती आमची लेट डिपार्चर आसा 5 सो ती ऑपरेट जातली आयज. 1 कॉल आसा तांचो फ्रॉम मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6. बरोबर. हय होनावर चालू आसा कारवार आनी आतां गोकर्ण वचपाची हे सेक्टर चालू आसा. स्टुडंटा खातीर रुपेश राव. नाकेरी बेतलात ब्रेस्तारा मध्यान राती गन पावडर गुदेवाक उजो. 5.5 कोटीचे लुकसाण. गांवचो लोक काचा भूल. रातया फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून परिस्थिती कंट्रोल केली. तापमान वाडिल्ल्यान घडला आसुये म्हूण दुबाव. वेर्णाच्या एके फॅक्टरीचो तो गुदेव. गुदेवाचें लायसन सध्या सस्पेंड. सरभोंवतणच्या वाठारात जमावबंदी घाला. घडला ताची चवकशी चल्ला. नाकेरी बेतलात राती असो ब्लास्ट जालो. लोक भिले. उपरांत कळ्ळें वेर्णेचे एका डिफेन्साच्या कंपनीच्या गोदामाक स्फोट. सुवाती सरपंच, पंच आणि आमदार घडणूक थळार आयिल्ल्यान गुदामाच्या मॅनेजमेंटाचेर तिडक उक्तायली. Whatever they have stored, it caught fire. That's it. It's not a blast in technical terms, but it caught fire. What is the actual तेमी storage किताले, what powder, what substance was stored there, and if they have the required permissions. आमदार एल्टन आणि कार्लोस चौकशी मागता. ब्रेस्तारा आयबीन सुवातेर वचून पळोवणी केली. डिफेन्सा कडेन संबंधीत कंपनी आशिल्ल्यान उजो घातपातान लागला काय हेच कारण ताची चौकशी गरजेची आसता. सध्या कळटा ते प्रमाण
गरमेक लागून खंय उजो. मजगती राती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन केलें. ब्रेस्तारा वाठारांत सुरक्षेचे नदरेन जमावबंदी लागू केल्या. जिल्लोधिकाऱ्यान वाठारांत 144 कलम लागू करून 800 मीटर रेडियसांत जमावबंदी लागू केल्या. लोकांच्या जिवाक आनी मालमत्तेक भिरांत आसलेल्यान हो निर्णय. कंपनीच्या गोदामाक मान्यताय दिवपी पेसोन आता गोदामाचेर कारवाई केल्या. कंपनीच्या गोदामाचेर लायसन्स सस्पेंड करून 21 दिसां भितर कारणां दाखय नोटीसीची जाप मागल्या. कंपनीन स्फोटक सांठोवपा विशीं नेम मोडिल्ल्यान ही जाप मागल्या. गोदामांत सांठयल्ल्या स्फोटाचे प्रमाणाची म्हायती दिवंक नाशिल्ली. गोदामाच्या एका साठ्याक उजो लागलो, दुसरो सांठो वापराक सुरक्षीत ना. एका साठ्यांत 14 टन गन पावडर आशिल्ली, ती जळून काबार जाली. रायज इन हीट आतां सद्या गरमी वाडल्या त्या हिसपान म्हाका दिसता ते गन पावडर कॅचीस फायर ड्यू टू रायज इन हीट. एस्टिमेट कॉस्ट इज अराउंड वी हॅव गॉट द एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम आवर ऑफिसर. दे हॅव रिपोर्टेड दॅट इट इज कॉस्ट इज अराउंड 5 crores 40 lakhs of rupees. हांव आतां त्या स्पॉटाचेर आशिल्लो, नाकेरी म्हणटात थंय. तो राती ब्लास्ट जाला थंय. ऑलरेडी फॉरेन्सीक मनीस येवन हांगाच्यान गेल्या, ती टीम येवन गेल्या खंय आनी कोणाक आतां भितर एलाव करनात. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. नेम मोडपी सबलेट 24 शेकां बंद करपाची पर्यटन खात्याची वर्त. तातूंतले 6 शेकां खंय गोंया भायले चलयताले. गोंयकारान शेक गोंयकाराक सबलीच केला जाल्यार तांकां थाकाय दिवची म्हूण शेकवाले डायरेक्टरा कडेन गेल्ले. सध्याची पॉलिसी प्रमाण शक्य ना म्हूण खंय डायरेक्टरान फापुडले. 2023-24च्या शेक धोरणाचे उल्लंघन केल्ल्यान 110 शेकवाल्यांक कारणां दाखय नोटीशी. 24 शेकांचेर कारवाय. शेकवाले थाकाय मागूंक पर्यटन संचालका मुखार पावले. आमी गोंयकारांक लागून चवटा, भायल्यांक लागून न्हू. सो आमी वी हॅपी विथ दॅट. दे हॅव at least 6 they have identified which are from outside Goa. ना थोडे गोंयकारान दिला ते बंद केला ते, पण ते वी हॅव टू सी हाव वी हॅव टू बेस्ट वी कॅन हेल्प देम. बट ना कॉन्फिडन्सान म्हणलें कितें तेमी आमी म्हणटाले न्हू कितें म्हणटाले आमी, म्हणजे जे कोण भायल्यांक दिला तेजी एक्शन घेवं म्हणून. बट तितूंत कितें जालें, आमचे थोडे गोंयकारूय आतां कितें जालां तेन्ना जेन्ना ते चॅकिंगाक गेले तेन्ना दुसरो कोण गोंयकार चलयता जाल्यार ऑब्वियसली तो आपल्याच्यान दितलो न्हू. सो बट कितें आहा थंय थोड्यांक आमी आतां थोडे जेन्युइन शेकून राव इतले वर्सां शेक घालताले. सपोज तेका शेक मेवलो ना, तो थंय आतां देर आर ट्रेडिशनल शेक, पांय चलयतालो आनी चेडो चलयता. आतां ताका लॉटरी शेक मेवना, तो कितें करतलो. सो कोण एक दुसऱ्या गोंयकाराचे गेलो तो चलयता जाल्यार ताका आमी हेल्प करपाक जाय. संचालक म्हणटा पॉलिसीच्या नेमा प्रमाण थाकाय दिवप शक्य ना. आमी सबलेटींग इज अ बोथ. गोंयकारांक जे दिला आनी जे भायल्यांकय दिला. सो सद्या एक्शन आमी दोगांयचेरय घेतल्या. सो दीस इशू हॅज टू बी टॅकल्ड इन द जी आमी दुसरी पॉलिसी करतले पळय, तो तुमी सांगता पळय इशू, तो आमी मुखाल्ले पॉलिसीन हे आमी टॅकल करतले. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटी प्रकरणात आरोपी असिस्टंट प्रोफेसरा आड विद्यापीठान आक्षेप पुलिशेत FIRाक कागाळ केल्या. मजगती विद्यापीठाचे कार्यकारी मंडळाचे डिसिप्लिनरी समितीची खंय मार्चाच्या निमाण्या सप्तकात बसका. कुलपतीक दिल्ल्या चौकशी रिपोर्टा प्रमाण खंय दोशी सापडल्यार कारवाय जातली. गेल्या विकात एक इश्यू जो मेजर गोंयभर गाजतालो तो म्हटल्यार गोवा युनिव्हर्सिटींतलो पेपर लीक प्रकरण. ताच्या उपरांत गोवा युनिव्हर्सिटीन फॅक्ट फायंडींग कमिटीचं गठन केल्ल्यान त्या कमिटीन गोवा युनिव्हर्सिटीक रिपोर्ट आपलो दिल्लो आनी आयज गोवा युनिव्हर्सिटीन आक्षी पुलीस स्टेशनांत कंप्लेंट केल्ली आसा अगेन्स्ट एसिस्टंट प्रोफेसर प्रणव नायक टू लॉज FIR. सो ताच्या उपरांत आतां एक्झिक्युटीव कावन्सिलाची मिटींग मार्च एंडिंगाक जातली अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव. चोरया बिफाड नाख्यांचेर मोहीम चालूच. मोल्या चॅकपोस्टार 5 लाखाचे 800 किल बीफ धरले. पुलिसांनी एका टेम्पोक दुबावा वेल्यान आडयलो. तपासल्यार बीफ सापडले. बेळगांवच्या एकल्याक धरला. टेम्पो बेळगांवसान गोंयांत येतालो. गोंयच्या गोरवा दोतोर म्हणटा मास अनहायजेनीक. आज तुम्ही पळयता आसतले आमी आज मोल्या चॅकपोस्टार आसा आनी मोल्या चॅकपोस्टार हे एक इल्लिगल जे मास घेवन वयताले तांकां पुलिसांनी आयज चॅकींग करतना सकाळीं हाडयलें आनी तितूर जवळ जवळ 1800 किलोचे मास तांकां मेळ्ळे आसा. तितूर ते गायचे तशेंच बैलाचे मास हे मिक्स आसा. हांगा पयलें आमी इन्स्पेक्शन केलें. पळयतकूच मोस्टली मास आसा ते बैलाचे आनी गायचे मास आसा. ऑलरेडी कर्नाटका मास बेळगांव कर्नाटकासून आयला ती गाडी. तेणी असली मास घेवप ना.
तर आता आमचे बीट कंपनी सुद्धा सगळे हायजेनिक वे असतात कटिंग म्हणा हे म्हणा हे सगळे इलिगल कट करता आणि पहिले गायचे मांस बँड हय परत महाराष्ट्र कर्नाटका सुद्धा बैल बी कापना बँड तरी पण इलिगली करता आणि अनहायजेनिक वे हाडटा आणि बरें न्ही आरोग्यासाठी मनशाचे हे आता कितले दीस जाले कट केले आसतले अरावंड 2 दीस 2 दिसाचे मिक्सिंग सगळं मिक्सिंग आसा एक दीस बी आसतलो थोडे मिक्स करून एक आयला ते मोलेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू सांग्यार कालयच्या सरपंचान एके बायलेक बडयली म्हणून बोवाळ सरपंच आनी तिगा चौगांनी प्रशांती कुट्टीकार म्हणटा तिका आनी तिच्या घोवाक बरीच मारबडय केल्या तिच्या नाक आनी बरगडी खंय फ्रॅक्चर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात आमी सरपंचाक गाठपाचो यत्न केलो तो आतां सांगता मागीर सांगता करून आतां मेरेन नाच गटार हाडून पयलीं एक फाटी तेणी हाडून सोडलो म्हणून हांव कोण ते बबनान बबन नरेंद्र गांवकार तेणी पयली फाटी गटार हाडून सोडलो तें पुलीस कंप्लेन जाली कितें कितें केलें कलेक्टराक घातलें तें पॉक केलें तेणी परत मागीर आतां पयर तेणी सगळे गटारांच्या वयली सायडीच्यान उदक वयतालें तें गटारो पुरून घेतलो आनी आतां ताका दामोर घालपाक तेणी कवर मारलें हांव रस्त्यान उदक हाडपाक गेलें आनी हांवें ताका न्हू अशें रस्त्यान उलयलें हेंय बी उदक वो घरा घालता म्हजें घर सगळें डॅमेज जालां आनी म्हाज्या चुलीक उजो घालपाक मेळना उदक हातल्यान वयता हांव अशें म्हणून हांवें म्हणलें तें कोणी ताका सांगून तें म्हाका खबर ना तो डायरेक्ट म्हाका सकाळीं म्हणलें 10 सुमार आनी रातची 8:30 तेणी घरांतल्यान ओडून हाडून तेंच्यांनी म्हाका रस्त्यार हाडून मारलें म्हाका तर तेणी दोड्या मार लागला दोड्या मार तकली तेणी पात्रांनी पातर मारली तकली आनी हें सगळें आमगे फ्रॅक्चर जालां ताका तूं फ्रॅक्चर जालो न्हू मार लागला न्हू हय फ्रॅक्चर जाला ताका फ्रॅक्चर बी जाला फ्रॅक्चर जाला हे नाक फ्रॅक्चर जाला आनी हें फ्रॅक्चर जाला बुटां पांयान मारून ताका आड घालून थंय घरा दारां ताका आड घालून मारली ताका तेणी हय मागीर तेणी तेगे घोवान कितें म्हणलें ताका कितें मारा आनी पुरा आनी चला तुमी अशें म्हणलें म्हणून ताका सोडलें मागीर तेगे घोवाक मारलो मजगती सरपंच नरेंद्र उर्फ बबन गांवकारा कडेन प्रुडंटान संपर्क केल्यार आतां सांगता मागीर सांगता म्हणीत ताणें अजून मेरेन जाप दिवंक ना दुसरे वटेन गोंय काँग्रेस महिला अध्यक्षाच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक काँग्रेस फुडारी गिरीश तोडणकारान हो प्रश्न मांडून महिला अध्यक्षा मुखार हे सारखे आनी बरेच महिलां विशीं प्रश्न सुटावे करपाचे आसात अशें म्हटलां काल एक सावड्ड्या एक बायलेन फक्त एक सरपंचाक रस्त्याचो कितें इशू जालो म्हणून जस्ट विचारले म्हणून त्या सरपंचान आनी त्या लोकांनी तिका वचून तिका आनी तेजे घोवाक घरा कडेन वचून तिजे मारले काल आनी त्या बायलेक ताचे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केली आनी ताचे नंतर रातच्या तिका GMC इतली ती सिरियस जाल्ली आसा पुलिसांनी अजून तिका FIR रजिस्टर केली ना काल हांवें मॅसेज घातलेली PI रिप्लाय केली ना मिडियांनी ती स्टोरी म्हाका दिसता अजुनूय केली ना कारण BJP तो इशूज क्लोज करपाक सोदतात आनी ती कावंटर करपा खातीर म्हणून थोडे महिलांक मुखार काडल्यात आनी पुलिसेन धाडला की तिका आमी मारली म्हणून सो एक सरपंच तिका मारता मेल आनी तिका सारकी GMCक शिफ्ट करता क्रिटिकल सिट्युएशन सो अशें सारके अत्याचार महिलांचेर जायत आसा सो तुजे चॅलेंजीस मुखार खूब आसात आनी अपेक्षा धरता की तूं फायट करतले ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मडकयकार घुवलो काम करूंक मंत्र्याक पयशे फारीक करचे पडटा म्हूण खंय गैरसमजान उलयल्लो आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकार सांगता ACB मुखार ताणें तसो स्टेटमेंट केला आपणे कोणाकूच कसलेच तरेची लाज दिवना एंटी करप्शन ब्रांचीक चवकशेक सांगला ACBन ताचो स्टेटमेंट मान्य करून चवकशेक पूर्णविराम दिलो आदलो कुंभारजुवेचो BJPचो आमदार आनी मंत्री पांडुरंग मडकयकारान हालींच आपणे आपल्या कामाक करून घेवपा खातीर मंत्र्याक लाज दिल्ल्याचें वक्तव्य केल्लें आतां ताणें युटर्न मारलो एंटी करप्शन ब्रांचीन खंयच्या मंत्र्याक ताणें लाज दिल्या ती चवकशी करची म्हूण एक्टिविस्टांनी कागाळ केल्ली ते उपरांत मडकयकारान आपली जबानी नोंद केली जमनीच्या वेव्हारा विशीं अंदूच्या जान्नरांत म्हज्या अधिकाऱ्यान 24 लाख रुपया डिपॉझिट केल्ले म्हज्या चुकीक लागून सुमार 21 लाख रुपयाची पेनल्टी भरची पडली पेनल्टीची रक्कम लाच दिली अशें समजून मिडिया मुखार चुकीचे वक्तव्य केले हांवें कोणाकूच केन्नाच लाच दिली ना मडकयकार उलयल्लो प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार
आप आणि टीएमसीन 2022 वेचणुकेक काँग्रेसीची वाट लायली. 2027 आणि दोगांनी वेचणुकेक देवचे न्ही. गोयचे लोक काँग्रेसीकूच तेको दितले. काँग्रेसीची अंजली निंबाळकर उलयल्या. दिल्लीत जाला ते पुरो. आपान खंय आपले घर सांबाळचे. आपाचो पालेकार म्हणटा काँग्रेसीन आधी आपले घर सांबाळचे. I would like to remind him from this dais that please look into your house first. You had challenged us for Delhi. Delhi has shown you your face. Don't come to Goa. Our Goan ladies, our Goa is prepared to show you your face. Don't show the bars where my president or my LOP of the Congress party will go. And it is a very subtle warning to AAP also. And a very staunch warning to TMC also, who is trying to break what they did in 2022. This time Goa will not allow. Goa will in one go support to the Congress party only. पहिली गजाल म्हणल्यार एक गजाल तांकां समजुपाक जाय की गोंयान काँग्रेस पक्षाक सोंपोवपाक आनी काँग्रेस पक्षाक डिस्ट्रॉय करपाक आम आदमी पार्टी आनी टीएमसीची गरज ना. गोंयांक गोवा काँग्रेसाक गोंयच्या एमएलएनीच जे निवडून आयले तांणीच तांकां सोंपयल्या. तेन्ना तिणें एक गजाल लक्षांत घेवंक जाय की आपलें घर पयलीं तिणें सांबाळपाक जाय आमकां सांगच्या पयलीं. मजगती प्रदेश काँग्रेसींतलेच कांय जाण पक्षाक फाटीं ओडटात. तांकां सोदून काडटले म्हूण काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. जाल्यार प्रदेश काँग्रेसींतल्या कांय फुडाऱ्यांची वागणूक बेशिस्त अशी वागणूक ह्यान फुडें खपोवन घेवचें ना अशें म्हणीत प्रभारी माणिकराव ठाकरेन कान पिळ्यात. आमचो दुश्मन सध्या बीजेपी न्ही. गुजरातात जे आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन जे भाशण केलें की आमच्या पार्टी भितरूच थोडे लोक आसात जे काँग्रेसीक डावन करपाचो प्रयत्न करता. असल्या लोकांक आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा. आणि फाल्यां समज जर तुमकां कोणूय जर फोन करत आणि सांगत की ताका 15 दिसांनी काडटा किंवा एका म्हयन्यान काडटा म्हाका फोन करून सांगात. आमच्या इंचार्जाक फोन करात नाल्यार सेक्रेटरी इंचार्जाक करात. कित्याक असल्या लोकांक आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा जे पक्षाक फाटल्यान व्हरपाक सोदता. बहुत हो गया है ये, कोई किसको क्या बोलता है, प्रेस में जाता है, कोई अपने तरीके से बात करता है, लेकिन ये हमें कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह है. ऐसे परिस्थिति में अगर हमके डिसिप्लिन के लिए कुछ एक्शन भी लेना पड़े तो हम इसके बाद जरूर लेंगे. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.